नमस्कार. विश्व कोंकणी केंद्राचे यूट्यूब वाहिनी वेल्यान हांव सर्व वीक्षकांक स्वागत सुस्वागत करता. उत्तर कन्नडा परमळ हे कार्यक्रमाक आज आमकां हांगा सोयरे म्हणून उपस्थित जाल्याचे श्री पद्मनाभ नायक, होसाड, होन्नावर. नमस्कार. तुमकां हे कार्यक्रमाक स्वागत. त्यांनी खरे तर मूळ होसाडचे जाल्यार इकडे हांव तांगे परिचय करून दिवकाला सांगताचे जाल्यार तांणी आतां उरचे डोंबिवली आनी भटकळ अशी रिटायरमेंट लायफ ते दोन्ही कडेन शेअर करून उरताची. तर तांगेल्या उलोवचे पयले तांणी एक लेखक, कोंकणी लेखक, साहित्यीक, तर तांणी सुमार इतले पुस्तक बरयल्याची तांगेले हांव एक परिचय सांग करून दिता. तेन्ना तर आमी तांगेले उलोवया. श्री पद्मनाभ नायक हांणी होन्नावर होसाड म्हणून हांव सांगलें. होसाड म्हळे भितर याद येता अत्यंत रमणीय निसर्ग भरीत गांव. एक वाटेन न्हंय आनी एक वाटेन गुड्डो, हाच्या मध्ये हो गांव. जाल्यार नायक मामल बापय कामा निमित्त होन्नावरांत तो स्थायीक जाले. देखून पद्मनाभ नायक मामाले प्राथमीक शिक्षण होन्नावरांत आनी कडेरी कारवारांत डिप्लोमा इन इंजिनियरींग केलें आणि त्यात नंतर ते कामा निमित्त मुंबई स्थायीक झाले. हे एक कोंकणी लेखक, कवी. त्यांनी अनेक प्रवास वर्णन बरयल्याची मधुमालती, चैत्र पुनव हे कोंकणी कथा संग्रह तांगेले प्रकाशित जाले. तांगेले की उलयतना अशी म्हाका एक बरो अनुभव आयलो. तांणी एक बरोय वाचक आसा कितके म्हणून. तेका तरी आतां आमी हो परिचय जालो तांगेले साहित्याचो, तांगे लेखनाचो आमी आतां परिचय करून घेवया. नमस्कार. तर तुमगेले उलयतना अशी कळटा तुमकां मस्त इतले वाचनाची आवड आसा, वाचचे चड आसा म्हणून कळटा म्हाका उलोवपाक. तर वय वेते कारण आसा कित्याक की म्हळ्यार हांव मुंबय गेले नंतर सादारण एक 15 वर्स पर्यंत म्हळ्यार लग्न जावं पर्यंत म्हणचे हाडना एकलो उरता अशें. आनी ते एकटेपण दूर करच्याक म्हाका एक हातूंत नाटक पळोवचें ना वाचन आनी एक ट्रॅकिंग असो छंद एक चिकटत गेले ते आंगान. आनी तशें जालें न्हू. म्हाका वाचन जाले नंतर म्हाका एक्चुली म्हळ्यार एक रायटराक वाचन मेन उरता. वाचन आनी लेखन हें एकमेकांक मेळ गेलें मात्र तें लोकांक आवडटा. तें म्हाका वाचनाच्यान तशें चलता. हांव एकटो उरता देखून. ताजे नंतर बी म्हाका हांव नोकरी आसतना एर इंडियान कामां आशिल्लो. म्हाका भायर अरब कंट्रीसान तांणी पोस्टींग धाडून दिले रे. थंय एंटरटेनमेंट कसलें ना, वाचनच ना लेखन. वाचन जालें की सिलेक्टेड बूक व्हरच्या दिता आशिल्ले, बूक व्हरच्या दिनाशिल्ले. स्ट्रिक्ट आतां मातशें चेंजीस जाले. म्हगेल्या टायमार खबर सांगता हांव. तसा म्हाका लेखनाचें आवड थंयच्यान सुरू जालें. म्हळ्यार म्हगेलें एकटेपण दूर करच्याक म्हाका तें भरपूर साथ दिलें तें लेखन. तेच तुमगेले एक साठींतले साठ्याक म्हणून एक सदर मस्त लोकप्रिय जालें म्हणून आयकल्लें हांवें. तर ते कशा विशया बद्दल आशिल्लें तें सांगता जाल्यार हें पुरो हांव म्हळ्यार हांव जावन खंयचे हाजी मागची धांविलो हांव. म्हाका ते एक संदी मेळत गेली आनी ती हांव ताजे सदुपयोग करून घेतलो. हांव एक लेखक म्हूण सांगूंक न्हू. लेखन म्हगेले एक मित्र मंडळी अशी मेळ्ळे, गोंयांत गेले. थंय तांणी एक पुरा लेखक एडिटर बशिल्ले तेन्ना तांचे भितर उलयतना म्हगेले ते हांवें सांगलें हे पद्मनाभ बाब म्हणटा न्ही, पद्मनाभ बाब म्हणटात. पद्मनाभ बाब सांग रे कितें तर सांग रे कितें सांग रे. तेन्ना हांव म्हगेल्या अनुभवान तुला एक सानशे विशय सांगले. तेन्ना ते सोना प्रांताचे आनी ते पेपराचे एडिटर आयलो. तो एक अशीच आमकां एक कॉलम अशें दिल्यार आमी एवरी आठवड्याक आमी बरयता तें. पण म्हगेले एक प्रॉब्लेम तांकां सांगलें हांवें. पळय हांव बरयलें हांगचे वाचकांक अर्थ जावका न्हय. तेन्ना म्हगेले एक म्हळ्यार म्हाका एक फुल्ल सपोर्ट केल्लो एक मेंटर म्हणटा न्ही तशें एक रमेश लाड म्हणले म्हगेले मित्र थंय आसा. मित्र म्हळ्यार नंतर मित्र जाले तेगेले. ताणें म्हळें ती जबाबदार हांव घेता. ताका लिप्यांतर म्हणटा, भाशांतर न्ही. उत्तर कन्नड जिल्ल्याची म्हगेली भाशा सर्वसाधारण गोंयकाराक कळचे तशें थोडेशे कशें कठीण शब्द हें करून आपूण दिता म्हणटा म्हाका एक बुस्टअप दिलो ताणें. बूस्ट केलें.
धांडिले 1 by 1 इतली येत गेला म्हळ्यार ते 50-60 चलते एपिसोड. पण ते कसं बद्दल आशिल्लें? पुरा अनुभव पुरं म्हळ्यार तें पुरा तुमी आतां 50-60 उठून वाचले रे, सादारण मागीर आत्मचरित्र वाचले. अशें 60तले 60 रे. 60 to 60 कसं लायकी म्हळ्यार रे आफ्टर 60 हे तागेल्याने मागीर बुरती जालो. ताण मागीर कसं न्ही 60 वर्सां नंतरच मनुष्य अनुभव जास्त बरं भितर मॅच्युरिटी येता लेखना भितर. म्हूण ताणें नांव दवरलें तें. हांव अनुभव रंगमंच नांव दिल्लें ते एडिटरान बाबली नायक म्हणटा एडिटर. ताणें 60 to 60 हय म्हाका हांव कोमटे चर्चा देखून एक पण दिसलें हे कोंकणी 60तले आमकां गांवांत 60 मेळटा पळय स्वीट हय तेच ठीक आसलें म्हणून अशें म्हाका दिसलें. तर बरें आसा. आतां पळय तुमी मस्तीतलो प्रवास वर्णन बरयला तातूंत तुमगे एक भोंवडी म्हणून पुस्तक आसा ते प्रवासा बद्दल कितें? मुगेले छंदांत भितर अगदी आवड म्हळ्यार रे म्हाका भोंवडी. तें कारण कसो म्हण सांगता गेल्यार रे म्हाका मस्त टायम लागता. सानपणां भितर न्ही आमगेले पयलीं GSBचे कम्युनिटी भितर गांवांत श्रीमंत म्हळ्यार एक 7 बटन ते 4-5 वर्सां जालीं बाकी पुरा मिडल क्लास. वय तातूंत आनीक थोडे लोअर म्हणाव तुका मिडल क्लास स्कुलाक गॅरसपेट ट्रिप काडले 8 आनी कॉन्ट्रिब्युशन आशिल्लें ताका. मागीर बाप्पा म्हणालो कसं आसर तें गॅरसपेट पळोवचें म्हळ्यार म्हाका ताका धाडचें नाशिल्लें. तेन्ना सांगता येना न्ही परिस्थिती तुका आठवण कसं आसर तें गॅरसपेट पळोवचें कळना तुका कडेक हांव दाखयता तुका म्हणाल म्हाका धाडलें ना. मागीर आम्माक कळटें कडेन आनीक नंतर डिप्लोमा म्हणल्यार 2nd इयराक 3rd इयराक नॉर्थ इंडिया सावथ इंडिया परत वता आसतना एक 50% हांवें दिवचे पडटलें. तेन्ना बी तें म्हाका वचचें गेलें ना बिकॉज ऑफ फायनान्स. तेन्ना मागीर आम्मा म्हाका म्हणटा येयली तूं वतना पडटा तुका बरी नोकर लागल्यार खंय जाका तें भाव रे तूं. आम्माल आशिर्वाद की कोणा ना वय म्हाका अगदी तीन म्हणलें उत्तर म्हाका जॉब बी ह्या इंडियान मेळ्ळें. भोंवच्या तोंदर ना जास्ती कमी इंडियान तुला हें पळयल्यार अर्दे जग फिरलो भोंवडी. तसो न्हू त्या भोंवडीचो अनुभव म्हाका बरोवन दवरतलो. म्हाका एक अभ्यास बरकी वायट दिनचर्या डेली बरयता आनी केल्ले करता काय बरोच आसा. मागीर हांगा इंटरव्यू जालो म्हाका कसं मेळ्ळें सांगची दिता तें बरयल्यार कितें जाता आज न्ही आनी 2 वर्सां ना तें पेज काडून पळयल्यार म्हजे दिवस बी वता आनी म्हाका बरें ताजेचेर हें करचें येता. आनी ताजा आसतना बरयलें रे ते थोडे दिवस गेले ते थोडे विशय बी वतात मातांतले. सो तेन्ना बरोच एक बरें हांव म्हणलें कसं बरोवन दवर नंतर ताबडतोब हाका धाडा ते 2-3 पॉयंट वाचचे आसा आनी आयज तेन्ना वाचून दाखोवचें आसा आनी पळय हांव म्हणलें धाड रे म्हणा पळय वाचता. मागीर ताका एक हे जावं आदार हें भोंवडी म्हळ्यार मागीर बेस्ट छंद ते ट्रॅकिंग आनी भोंवडी. मागीर खरें तर मुखावेल प्रश्न आसा की तुमकां खंयच्या विशयार लेखन करचें आवडटा? आतां पळयल्यार हे म्हाका दिसता तुमकां प्रवासा बद्दल बरोवचें आवडटा की आनी खंयच्या विशयार? हांव लेखन बसतना हेंच करना ते एक घेना त्या दिसा म्हाका खंयचें मेळ्ळें तें हांव करता. पण म्हाका कथा बरोवची आवडटा. पण कथा बरयतना हांव म्हळ्यार म्हगेलें तें हातूंत डायरीन पळयलें ते इन्सिडंट्स काण दवरता एक कडेन आनी प्रती फावटी गेले तेन्ना ते इन्सिडंट वाचत उरता एकमेकांक लिंक जे येता तांत भितर कसो उरता म्हळ्यार कथा म्हळ्यार तेच काळाचे समाजाचे एक चित्र तुमच्या दोळ्या दवरता कथा. आतां हांव बरयली एक 15 वर्सां पयली एक कथा आयचे सावन हांवें 15 वर्सां पयलें चित्र दाखयता तशें जाल्यार तें हांव कथा वतना पळयना थोडे तांचे भितर थोडे लोकांनी बी आमी अनुभव घेवचे पडटा कथा बरयता. बरी मेगेलें सांगत गेल्यार कोणें बरयना म्हणजे सादारण 75-80% गेले कडेन लँग्वेजाचे पॉलिश मारची उरता पुरा भांगर जायना पडे कशें चक्काचक्क मेळ्ळें आनी ताका थोडे हें घाल अशें 100% येता कथा. कथा म्हाका बरोवची आवडटा. तुमी पॉलिश मारचे म्हळें तशी आमगे रांदपा विशयान फंड घालचे. हय लास्ट हय रुची ताका फंड घालता. म्हणजे पुरा पॅराग्राफात आसतना तांचे 2-4 पेसांनी तर अशी घालता सेंटेन्स घाला रे ताका हें बरोबर फंड घालचें. तर साहित्य जिवनांतले खंयचो एक अविस्मरणीय अनुभव उरला रे तुमी आमगे बस शेअर करा? नाही अविस्मरणीय अनुभव मस्त आसात.
आतां तूं एक सांग म्हळ्यार हांव खंयचे एक दोन खंयचे तुमकां अगदी याद आशिल्ले सांगा. सांगता. गदगांव भितर श्याम मामान एक कॅम्प अरेंज केल्ले. श्यामू कृष्णराव. अच्छा. ताणें इतले तागेले हांवें जिवना भितर 40 वर्स तो गोंयांत तो टिचर जावन आशिल्लो. कन्नडाचें ताणें हें केलें, कोंकणी भाशेन हें केलें ताणें, हिंदी हें केलें, भरपूर कॉन्ट्रिब्युशन केलें श्याम मामान. म्हळ्यार निस्वार्थ हें तागेलें. आतां इवन शिरसीन तो कोंकणी अधिवेशनांनी अध्यक्ष तो जावन आशिल्लो. आनीक अगदी मनुश्य तो, म्हळ्यार ताणें भरपूर लोकांक आमकां एनकरेजमेंट वयर हाडलें. ताणें म्हाका यो रे तूं, म्हाका गोता हांव सांगलें हांव त्या फिल्डांत ना शांबा, आनीक म्हाका तूं यो म्हळ्यार कन्नड टू कोंकणी हांव करचें, तूं यो तो कडेन पळयता म्हळें. तातूंत कुडलो आनंद शानबाग आशिल्ले, आनी ते आमचे धारवाड युनिवर्सिटीन ते भट्ट, ते देसाय आनी सुमार लोक तांत आशिल्ले. थंय हांवें बशिल्लें तेन्ना मधुमालती कथा वाचन केलें. इतली आवडली की म्हळ्यार तेंचे हांकां ते मनशान ही कथा हांव गोंयांत घेवन वता आनीक तुगेले ते खंयच्या दिवाळी हांकां घालता म्हणलो. हांव म्हळें म्हाका हाणें जयंत कायकेण म्हगेलें म्हळ्यार दोस्त म्हूण घेवन हांव ताजे अभिमान घेना. ताणें हेच सांगिल्लें म्हाका एक पट बरोवन गेलो नंतर हें आमगेलें हें तूं तें म्हगेलें म्हूण राखून भितर घालून पेटे घालून दवरनाका, भायर घालें. हें बरोवन कंप्लीट जालें म्हळ्यार चेडूं कशी करून भायर येता तें तशें. हांव म्हळें घेवन वच रे म्हळें. ती कॉपी हांव ताका दिली. ताणें ते दिवाळी हांकां घाली. थंयच्यान करत करत मेळ्ळें आनी तेच प्रकाशन ते दिलीप बोरकार म्हणून बरोवचे ताणें म्हगेलें मधुमालती पूण हाडलें. तें ती कथा वाचना पळयना ती कर्नाटकांत भितर कडेन तमीळ येना गेली. ते हे कॅशर ते म्हळ्यार बाकलो कंपरा वचना. तिणें ते तिगेले रूममेट तेजे कडच्यान ते इतली ताणें कथा वाचली. ताजें तें पुरो तीण तिगेले भाशेन सांगलें. ती बी म्हणालें भारी बरी अशी कथा म्हण. अशी तो अनुभव म्हाका म्हळ्यार ते गेटअप म्हळ्यार खंयची एक बी पुरो नंतर ते चिगोरतना इतलो आनंद जात न्हय. तेच आतां सद्या खंयचें लेखन बरोवचें घेतल्यावे तुमी अशी? आसा एक 2-3 स्टोरी आतां हांव हें कंप्लीट जालें म्हगेलें. एक सर्प मत्सर म्हणलें सादारण एक सांजचें इन्सिडेंटाचेर बरें सर्प मत्सर. आनी एक बरयलें हांवें मूत्रपिंडदार. तें म्हळ्यार म्हगेलें एक क्लोज नोन पर्सन बिजनसमॅन यंग आशिल्लें कपल घोवाक किडनी वायट जालें म्हणा पळयना ते बायलेन इतली रिस्क घेवन ती चेडूं अजून स्कुला वचत आसा तिनी चेल्यो इतलो आसतना जालें तिगे रिस्क घेवन घोवाल्या इम्पोर्टन्सा खातीर एक किडनी ताका तिणें बायलेन दिलें. तें म्हाका इतलें जालें की म्हळ्यार म्हाका ते आरे देव अशें म्हण. ते इन्सिडंटाचेर हांवें एक मूत्रपिंड दान म्हण एक कथा बरयली. ताजे नंतर एक सर्प मत्सर म्हण कथा बरयली. तें बरयत उरता हांव. ताजे नंतर सांजसान ना चिकपुट लेखन जायत उरता केन्ना. तुमगेले आकाशवाणीचेर अनेक प्रोग्राम जाला, नाटक जाल्याचे म्हणून आयकलें. तर ती कोंकणी की मराठी? कोंकणी. ते मुंबईन तो कोंकणी कार्यक्रम जात आशिल्लो आकाशवाणी मुंबय बी आनी सांजेचे 5:30 घंट्यार इन हाफ एन अवराक कार्यक्रम जाता आशिल्ले. आनी तांतूं पुरो हे कार्यक्रम हँडल करताले ललिता खंडेपारकर म्हणून गोंयकार आशिल्ले. अशें जालें की म्हळ्यार व्हड नाटकां पयलीं बरयलें हांवें व्हड नाटक थकील जीव म्हणलें. ताजे नंतर एक मनोनिर्धार म्हणून नाटक बरयलें. तें हातून ताळमती वाडीन भितर तांगेले कोंकणी साहित्य समिती म्हूण एक हें आसा ग्रूप आसा. ते वर्साक 4-5 नाटकां तांणी खेळटात. कॉम्पिटिशन टायपच ते कॉम्पिटिशन खेळटात. तांचे भितर लोकांक प्रायज बी दितात. त्या नाटकां भितर म्हगेलें मनोनिर्धार नाटक खेळ्ळें. त्या वेळाचेर बाबूट नायकाल हुनूतका घोट नाटक बी आशिल्लें. आनी म्हगेलें एक नशीब ते बाबूट नायकालांनी म्हाका लोक होसाड अण्णप नायक म्हणत आशिल्ले. म्हळ्यार म्हाका अण्णप नायक म्हण घरा कडेन आपत नांव होसाड अण्णप नायक. ते नाटका बी ताणें तेच नांव दिलें होसाड अण्णप नायक होसाड बाबूट नायक म्हणून. एक कॉलेजीन ते स्टेजार विश्वेश्वरय्या हॉला भितर जाल्लें. तेन्ना ताका चीफ गेस्ट अमरीश पुरी आयलो. ताका बायल कोंकणी उलयता देखून ताका कोंकणी अर्थ जाता आशिल्ले. संतोश कुमार गुलवाडी बी थंय बसून आशिल्लो. तांणी म्हणालें अरे नायका
तो नाटक तू बरोच सूर कर तुका ॲक्टिंग जाऊ ना मग ॲक्टिंग जाऊ ना तुका बरोच तुका मग तांणी करेक्ट मार्क केलं तें अमरीश पुरीन सांगलें म्हाका नंतर रात्री डिनर आशिल्लें तो सांगलें तू बरें म्हणे ताज नंतर व्हड नाटक बरयलें कसं जाता वर्सा 1 किंवा 2 प्रयोग जाता आनी कडे नाट्यवती परपरात आज नंतर जायना तशें म्हणजे हांव ती सांजसान नाटकां रेडिओचेर बरोवचें सुरू केलें म्हणजे ताका कारण बी आसा कित्याक म्हळ्यार मराठी गोवा हिंदू असोसिएशनाचो जो डायरेक्टर बी म्हण काम करता माधव वाटवे म्हणलें म्हगेले एअर इंडियान केलें ताणें म्हाका गायडन्स केलें तुका कोंकणी सेक्शन हांव आपोवन व्हरता म्हळें ताणें ते ललिता खांडेपारकार हें काय ते म्हाका कशी बरोवका टायमींग कशें सेट करता जास्ती आर्टिस्ट उरता 4-5 लोकां भितर उरता कमी आसा बरें तें सांगलें तेणें ऑडियो हें परत करना पळय करता करता 3 म्हळ्यार धीरे बरें रे म्हणटाची 30-40 नाटकां जालीं मारी कोणी तरी एक सपोर्ट केल्यार आमगेल कल बहरता तेन्ना कसो उरता आमगेल टॅलंट दुसऱ्यान जज केल्लें करेक्ट उरता आमगेल टॅलंट आमी जज केल्यार गेलो हय आतां पळय तुमी कोंकणी पुस्तक बरयल्या कथा संग्रह बरयल्या हांव बी 1-2 बरयलेचे तर म्हगे अनुभव आसा की पुस्तक वाचच्याक आजकाल कोणी इतले आवडना पुस्तक विचारताची आमी कुशीन दिताची कडेन एक केन्ना तरी मेळ्ळें तेन्ना तूं पुस्तक वाचलें म्हाका फुरसत जालना म्हळ्यार एकल्या दुसऱ्याक न्हय हें तें इवन म्हाका बी कोणी पुस्तक दिल्यार म्हाका वाचच्या बी फुरसत ना तशें आमगेलें जालें ते पुस्तक वाचनाचे हे चड जावका जाल्यार कसो करका अशें तुमकां दिसता क्वेश्चन बरोबर हे दुख्ख हांव पळय म्हाका आमी तुमी म्हळें नागेश सोंदे म्हणून फेमस आमगेले सोंदेमा शिरशी सोंदेमा म्हजो मालगड भाव ताणें एक सगळें भितर ताणें खर्च करून बरयलें पुस्तक ताणें अशें फ्री वांटली सभा कार्यक्रम जावन वता आसतना हांवें 15-20 पुस्तक सोडून गेलें ओट्ट करून ताका दिना पळय इतलें वायट दिसलें ताका वयर नायक हें आमगेलें दुर्भाग्य म्हणटा ताणें बरयलें तुमी म्हण बरोबर आसा कोंकणी आतां वय जाल्ल्यांक वाचून अभ्यास कळना हें आमी स्कुला वचून चेडो धरून सुरू करता शिकोवच्या तुमी वाचका करका म्हणून ताका तर हांव केन्ना आतां तर म्हाज्या चेडवांक पुस्तक वाचचें ना न्ही ई बूक आयल्या आतां ई बूक करका पडलें तें जालें पण कोंकणी आतां भास म्हणून स्कुलान बी शिकयतात न्ही आतां हांव आसतना हांव हायस्कुलाक वता आसतना होन्नावर सेंट टॉम हायस्कुलाक वतना शेनवारचे एक पिरियड आमगे क्लास टिचर घेवन येता आशिल्लो 50 पुस्तक घेवन येता सांगता आनी प्रत्येक चेडवांक बरोवन दिता आशिल्लो आनी गेल्ल्या आठवड्याक पुस्तक घेता आशिल्लो आनी मदें मदें पुस्तक चेंज करून 2-4 लोकांक त्या पुस्तकांचो प्रश्न विचारता भितर आशिल्लो वाचून येता गेले थंयच्यान ती म्हाका पुस्तक आवडलें गेली त्याची म्हळ्यार तांणी प्रश्न विचारताचे ह्या भंयान पुस्तक वाचता ते तसो म्हाका पुस्तक घेवन वाचचे अभ्यास लागलो मागीर बायल केन्ना म्हणटा बाकी पुरो कडेन तुमी चवकशी करता ती पुस्तक विचारल्यान तरी चवकशी कित्याक करना ती म्हणटा मारी अशी तुमगे म्हणके उरो लोक चवकशी करना अशी पुस्तक घेवन मात्र हें आसा चेडवांक आमी बर्थडेक ना आनी खंयचे फंक्शनाक मुंजी वेळार दितना पुस्तकां दिवं पुस्तकां दिवं नाका दिवचें जालें वाचचें कोण हें वाचका म्हळ्यार आज न्ही फाल्यां तें पुस्तक दोळ्या तर कायम उरलें रे वाचतात केन्ना तरी वेळ मेळ्ळ्यार कोणी वाचताची हें आशेन आमी दिवची तशी आतां हांव तावळी तुमगेले गुर्तेकन दिवकालें म्हळ्यार तुमी होसाडचे जाल्यार तुमी कडेन होन्नावर उरच्या देखून थंय शिक्षण जालें कडेन मुखार जालें डिप्लोमा इंजिनियरींग तुमगे कारवारा जालें तर होसाड म्हळ्यार भितर एक आमकां उत्तर कन्नडा लोकांक माता येता श्री बाबुटी नायक आनी तुमकां तांगे बद्दल सुमार इतलें गुत्त आसा हांव खंय वाचल्या तुमी बरयल्लें तर तांगे बद्दल एक व्हड नाटककार तांणी तर मस्त लोकांक नाटक करच्याक प्रेरणा तांणी तर तांगे बद्दल एक थोडं सांगा ताणें म्हळ्यार ताका नाटक पळोवच पिशें आशिल्लें ताणें सांगिल्लें म्हाका कित्याक म्हळ्यार हांव आनी ताणें समज फुल्ल एक दीस केन्ना उरिल्लो ना हांव होसाड गेलो जेवण जालें की सांजेर भायर सरलो ना सांजेर गेल्यार रात्री रावलो सकाळीं भायर सरलो अशें आमगेलो प्रवास पण वर्सा 2 फावट वता होसाडाक तेन्ना गेल्ली तेन्ना तागेर मूळ अशें म्हळ्यार आमकां भाग्य तें तागेर उत्तर म्हळ्यार तें अशी उरता की म्हळ्यार हांसोन हांसोन ह्युमरस तांगे नाटक बी तशें ताणें एकल्यान बशीत कडेन 4 लोक येवन बसतात
चार लोकांना बशील कडेन जाणवची नाही त्याचं पर्सनॅलिटी त्या गेली त्यांना ताका नाटक पळोवची मस्त पिश आशिल्ली नाटक पळोवच्या खंय वतशी करता 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 ताका नाटकान काम करचें तेव्हा बटली कितें ताणें पुरो अशें नाटक घेत आशिल्लें नाटक जेल तेन्ना तो पार्ट घेत आशिल्लो इतलो सिरियस पार्ट करता आशिल्लो तो ताणें म्हाका सांगिल्लें का मागीर हांव बी नाटकान काम करता तेन्ना पौराणीक आनी ऐतिहासीक नाटक वामन आहेत ताणें बेल्जियम ग्लास हाडून दवरलें तागेले बेडरुमांत म्हळ्यार ते एक्टींग पळोवचें अशें पोज दशरथ आहले पोज ते हें बरें घाल हें भूज बीज म्हळ्यार बाप म्हणटा येयला आब्बाक हांव 5 वर्सां आसतना मेला आब्ब गेलो आब्बाल हें पळयलो हांवें पण बावडो बापायले पळयलें हांवें एक पटे किचकाल पार्ट करचे खातीर बटले कितें अमोल सादे म्हळ्यार तोंड पाट करता गेल्लें आब्बान 5 घंटे उठायचें गेलें तागेले पांय म्हणून होनीत तेगेलो आब्बान अशें उठान बशिल्लें तेन्ना हाणें किचकाल डायलॉग म्हणून उठयलो उड्डून पळो तेन्ना आमी होसाड आसात एक दाद काडून ताका मारिल्या का तो म्हणटा म्हाका अजून कोर्ट दुखता रे म्हळ्यार सर तागेलें स्वप्नांत बी नाटकाच केल्लें आब्बान ताका लात मारलें काय उड्डून पळो 5 घंटे ताणें इलेक्ट्रीक लायट ना कांय ना दिव लायटी ना सकाळ न्ही ताका म्हगेलो आब जरासा भंय जास्त म्हगेलो आब्बा तो उड्यार ताका म्हळ्यार ते हाणें सांगिल्लें तो शब्द सांगलो ताका आमगेले कॉमन ते पळोवचें ताका एक लात मारिलो बोड बापून येयलो म्हाका अजून पर्यंत दुखता रे म्हण अशें ह्युमर आसता ताणें तसो ताका तें कबडीर ताका भावान येलें कोंकणी नाटकां करता म्हण ते रोटरी क्लबाचे स्कुलाचे हे दिलें आनी मेन दागेलें कुमते कॅनरा कॉलेज स्टाडियन पळय ते चोरडुवानो तर तागेर फॅन आनी ते कितले स्टुडंट भायर गेले न्ही आनी पुरो बाबूट न्ही का नाटक जेवण करता वय वय ते आडकात्रींतले पळोवन हांव पयर वरका पळयलें 100 नाटकां आसा तागेली म्हाका विचारतात अरे तुवें बरें नाटकां नांव सांग म्हळ्यार बरें फेमस तागेलें वनुतका हांव ताका चेली दिना ते बरोबर फेमस नाटक तागेलें आतां कसलें एक बरयलें आनी ते प्रथम जावं न्हू खंय आयलें मागीर आतां तुमगेले पयलेची दिपावळी अंकान कथ आयली तेन्नाच अनुभव कशें आशिल्लो तो अरे देवा ताणें एक कॉपी म्हाका धाडली तर धाड येयली दिपावळ्यांक ताजी हांवें फोटोस्टॅट कॉपी काडून घेवन मागीर आयले म्हण घेवन कळना कितले लोकांक वांटले ती एक खुशी उरती हय तेचे ते एक नवीन आमगेले बरयल्लें कोणकी 4 लोकांनी वाजलें मागीर आतां नवीन रेडिओचें नाटक येयलें तेन्ना मदें रेडिओ दवर घेवन आमी ट्रान्सिस्टर दवरून परत बसून आयकत गेले आतां लेखकाक बरोवपा लागीं कोणाली मदत जावका म्हणना तागेले मना भावना पेन पेपर एकांत इतलो उरल्या पुरो जाता मदत नाका पण सपोर्ट जावका आतां तुमकां तुमगेले घरचे लोकांले किंवा कसले सपोर्ट आशिल्ले किंवा हे कसं बरोवचें घेवन बसल्या की कसं आशिल्लें डिस्टर्बन्स नाशिल्लें सपोर्टा प्रश्न म्हळ्यार आवड नाची प्रश्न न्हय तांगेले अभिरुची विंगड उरता अभिरुची मागीर भायलो नाटक बी मराठी पळोवचें किंवा ट्रॅकिंग जेव्हा त्या वेळार मस्त आयलें रायगड प्रतापगड शिवंगड अशें मस्तितले म्हळ्यार ती रेग्युलर ग्रूप मेंबर आशिल्ले आसा पण आतां बरयतना हे आवडी भितर डिस्टर्बन्स ना बरोवच्या बसले म्हळ्यार कळना ते डिस्टर्बन्स तुम्ही सुमार इतले कविता बरयल्याची तातूंत एक 2 तुमगेले आवडचे किंवा तुमकां लोकांना आयकूंक अशें दिशिल्ले एक 2 कविता हांगा सांगा हांव पयले कोंकणी लेखक म्हणिल्ली कविता सांगता म्हळ्यार आज कोंकणीचे तुमी आतां इतलें उलयले त्या विशयाचेर हांव तुमकां सांगता कविता कोंकणीची म्हगेले घरचे कपाटांत तो एक राशी पुस्तक आसात म्हगेले घरचे कपाटांत एक राशी पुस्तक आसा पुरे हांवें बरयल्ली खप नाशी थोडी मारून दवरयली फुक्कट दिल तिगे व्हरतलो ते भाशेचे दुर्गतीक रडतलो ते फुक्कट दिल तिगे व्हरतलो ते भाशे दुर्गतीक रडतलो ते घराणे शाळे वरी भाशेंत प्रांती येता त्या वटेचे हे वटेचे हांगचे म्हण घराणे शाळे वरी भाशेंत प्रांती येता संगीतांतूल सप्त सुरावरी विविधता कन्नड लिपींत बरयल्यार हेकडची वाट ना देवनागरी लिपींत बरयल्यार हेकडची वाट ना
ह्या लिपीवादान तो कोंकणी लेखक उपाशी. तरी तरी पेन्न सकल दवरना हो हताशी. श्रीमंत नाही हांव श्रीमंत नाही, मित्र गेली जायशील कडेन नक्कनेशील कडेन पयशे खर्चिना, नक्कनेशील कडेन पयशे खर्चिना. परंतु पुस्तक छापच्यांक तूं म्हाका शिसरना. वर्सा 1 किंवा 2 सांगताना पुस्तक म्हाका शिसरना. म्हणटर म्हणून त्या बाळा म्हणटर म्हणून हाका बोड समना. जालें हय नाही. आता हे तुम्ही बरोवन कितले वर्ष जाली की? हें एक हादकते म्हळ्यार एक सिच्युएशना भितर कोंकणी भाशे बद्दल उलयतना हांव बरें नाही मॅरी आतां म्हाका अनुभवा प्रकार पयलींचे किंत आमी आनी जागृत जाल्याचे. आमगेली मातृभाशा मुखार येवका म्हणून मस्त इतले सर्व जाण त्रास करत असायचे. सो एक थोडे पयले लोकाले दुसरे भाशे कडेन जास्त हे आशिल्ले. आतां हगोर हगोर मातृभाशा राखून दवरका, ताची वाड करका, प्रचार करका, प्रसार करका अशी प्रत्येकाला माथ्यांत आयल्या आणि ते आता काम जाता. प्रॉब्लेमच की म्हळ्यार आमी पुरा त्या कडचे हे कडचे त्या कडचे पुरा आमी गोत रेकचे. जशी दूध ताक लोणी तूप गोत रेकचे. रुची उंगड रूप विंगड. दुधान चाकोरचें येता, ताकाले चाकोरचें येना तेच हय. आनीक तुपान दिव उजळत, दुधान दिव उजळचें जायना, असो वस्तू जाले. पण तरी पण प्रयत्न करता. आतां म्हाका हांव तुमकां सांगलें गोंया भितर ताणें व्हरून भाशांतर नाही जाता, लिप्यांतर करचो प्रयत्न केलो ताणें. कितले वर्स ताणें केले आनी ती सक्सेसफूल जाता. पयर मागीर सेकंड बूक पब्लीश जातना सेकंड आवृत्ती की नाही सेकंड बूक चैत्र पुनव सेकंड 2022 हें पब्लीश जालें तेन्ना. ते भाशणांत हांव तेंचे म्हणलें हे प्रयत्न केले रे आमी चारय लोक उठ्योवचे जातात. लिप्यांतर करा तुमगेले गोंयकारान आयले. आतां आमी बी म्हणटा तुमी बरें आमी करता जायना म्हण, तशें न्ही. हांगा लोकांनी केल्ले रे हें एक पॉसिबिलिटी आसा. कळ्ळें? कित्याक म्हळ्यार थंय हांव आनी एक सांगलें ताका, हांव आनी रमेश लाड आमी दोग लोक मेळून हें केल्लें रमेश लाडान. म्हळ्यार पयलीं कशी संगीत आमचो शंकर जयकिशन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, रेडजी आनंदजी उरता आशिल्ले, तशी तुमी दोग लोक त्या वाटेन ह्या वाटेन बसून समन्वय करून सांगे हाडा तुमी. ते करचे प्रयत्न करता, कोणी तरी करता ते प्रयत्न. हांगा थोडे तुमगेले फोटोज आमगेले आसाचे ते आतां हांगा स्क्रिनार फोटो दाखयताले. तुमी ते खंयचे संदर्भ म्हणून सांगा. हे हांगा आमगेले कोंकणी भाशा मंडळ गोंय म्हणून बरें ते कोंकणी भाशा मंडळ गोंयांत ते सेकंड म्हगेले बूक पब्लीश जातना चैत्र पुनव म्हणलें ते ताजे वेळार केले ते फोटो. हे म्हगेले ऑपरेशन सक्सेसफूल म्हणलें नाटक. हें नाटक इतकें बरें आसा, पण हें खेळना कित्याक म्हूण म्हाका कळना प्रश्न. कितले मस्त व्हडस ते ना 2 तासां भितर जाता. अच्छा तें इतलें बरें आसा की म्हळ्यार तांत हांव कशें गेलें डॉक्टर्स प्रोफेशना भितर कशी 30% कट आसा म्हळ्यार वता तशी भट्ट लोक बी तयार केले आतां. म्हळ्यार कळना तुका जाता पळयता हाका एक फोन करता हांव होम करणार रे तो करता तो बट तांकां विचारून पळय म्हळ्यार तांच्यान पर्संटेज हांगा घेता. म्हळ्यार ते दोनीय कंपेर करून हांवें दोगो लोकांक लागून अगदी ह्युमरस नाटक आसता. पण कित्याक खेळना लोक कळना ते खेळटले एक दीस. पण हे प्रिंट करचें दिलें तेन्ना बाबा हांव हें नाटक खेळटा म्हणून तांणी केलें तें नाटक तें म्हाका सक्सेस सर्टिफिकेट तें. कोण न्ही भटकळच्या लोकांक भटकळच्या मुगेल गेट टुगेदर उरता हाचे ताणें प्रिंटींग दिलें तेन्ना हें वाचूंक न्हू हांव हें नाटक खेळटा हांव म्हणलो केलें. नंतरचे हें तें पुस्तक पब्लिकेशना वेळार ते पुरा कमलाकर मालची, अशोक भोसले ते पुरा रायटर्स तांणी ते आयले ताका चैत्र पुनव. चैत्र पुनव हें ताजें हें कवर तो चैत्र पुनव देवनागरी लिपींत. हय हय अनुभव रंग कन्नड लिपी. कन्नड लिपींत हांवें हें केलें तें. म्हळ्यार हांवें 25 म्हगेले पब्लीश जाले एपिसोड काणू
ते हांवें हांगाचे भटकळां तुझे आकाशवाणी जाल्ले. नाही नाही हाजे सुरा प्रांत आमी तर साटीन टूल्स अच्छा हां. ते गेलो ना हांव ताका अनुभव ताका हें मधुमाला ते पयलें पुस्तक आहे हांव बी वाचलें हें बरें. हय हे तर अशी तुमगेले एक साहित्याची तुम्ही मग दिसता रिटायरमेंटा नंतर बी ते चालू दवरल्या. हय. मध्ये तुमकां वेळ काडच आशिल्लो तेन्ना बरोवचें घेतलें आनी तशें करून एक बरें कोंकणीच आनी इतलो तुमी बरो आमकां वाचच्या मेळ्ळो अशी सदिच्छा सांगून तुमकां हांव ह्या कार्यक्रमाक येयल्या बद्दल धन्यवाद सांगता आनी इतले वेळ हो कार्यक्रम तुमी पळयले बद्दल आमगे सर्व विक्षकांक धन्यवाद. आनीक म्हाका हे विश्व कोंकणी केंद्राक आपोवन आतां न्ही तुका मुंबय आसतना तूं फोन करता आनी तूं एक फावट मनाक येतलें करता म्हणलें म्हाका हें जालें आनी हांव अशें दिलें की हांव सांगलें भूक लागील तेन्ना जेवण आवडलें बरी जालें तें नाही विश्व कोंकणी केंद्रान हो इतले बरो उपक्रम राबोवचे देखून वय आमकां बी उत्तर कन्नडाचे सुमार इतले प्रतिभे लोकांक कळीत करच्याक एक बरें प्लॅटफॉर्म. वय 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 तर विश्व कोंकणी केंद्राक बी अनेक धन्यवाद. हय हय हांव विश्व कोंकणी केंद्राक तुमकां आनी पळयतल्याक आनी कोंकणी हाजे बद्दल हें करता अभिनंदन धन्यवाद.